हसियामी आमच्याया कृत्य सौम्याची निसायकी विची महिमा ताची कर्तम कामेस्मी पृथ्वी दिनवासा ताची वडवी काय रसना वाकणता ताची बळवंत काय काव्यानोवे ये गीतामी नावण्यामी आमच्या सोम्या वंदनता का भक्ती नामी हर्षियामी आमच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. जेजू ख्रिस्त ते मोगाच्या भावांनो आणि भयणींनो, आयच्या पयल्या वाचपांत सर्वेस्पराक मंदिर बांदूंक तयार करचे विशीं आमी आयकता. सर्वेस्पराक मंदिर गरजेचें गी. सर्व पदवेदार सर्गा संवसाराचो रायतो तरी पूण आमचे मदें येवन वस्ती करूंक तो आशेता. उंड्या रुपार आमचे भितर तो येवन वस्ती करता. इगर्ज्यो आमी नितळ आनी सोबीत करून दवरता. पूण देवाचें मंदिर जावन आसची आमची कूड आमी पवित्रपणान सांबाळता गी म्हणलें एक सवाल. तर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी आमकांच पवित्रपणान सांबाळून नितळ काळजान देवाक स्विकार करूंक जाय अशी कृपा आनी आशिर्वादां मागून घेवया. मोगाच्या भाव भयणीनो, हप्त्याचो पयलो दीस आनी ह्या दिसा सोम्याक आमी अर्गां दिवया आनी आमचो दीस आनी हप्ते फुडले दीस बरे जावच्याक आमचीं कामां आनी सर्व आमचे चटवटिक्यो बऱ्यान जावच्याक सोम्याचो आदार मागया. त्याच बरोबर खंयसर आमी सुकून पडल्या ते आमच्या सुखेचें बक्षण मागया आनी कालतेपणान सोम्या मुखार आमी येता आसतना ताचो आदार ताची काकुळट मागून सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो असो गुण्यां विचारून सांगता. मनान चिंतून विचारून वायट आदरून आनी बरें करून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. म्हजो अपराध म्हजो व्हडलो अपराध. ह्या पासून म्हाका सदांच सांगपाक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे गिरांच्या सर्वेस्परा लागीं विनंती करान प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकुळट कर, सोम्या काकुळट कर, ख्रिस्ता काकुळट कर, ख्रिस्ता काकुळट कर. सोम्या काकुळट कर, सोम्या काकुळट कर. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या बापा एन्ड्रोकेम आनी संगाती ह्या तुज्या भाग्यवंत रक्त साक्षांनी बावर्ता खातीर कश्ट सोसून आनी मरा पर्यंत बावर्तान तीर रावन संवसाराचेर सयत वेले. त्या दिसा स्वामी भक्तीन उडास काडून ताचें सयत संतोषान संभ्रमून तांची देख घेवन बावर्तान तीर रावंक आमकांय करपा दे म्हण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन.
एज्राच्या पुस्तकाचो आरंभ. पर्सियाच्या राया सिरुसाच्या पयल्या वर्सा सर्वेस्परान जेरेमिया उदेशी उलयल्लें उतर खरें जावच्याक सर्वेस्परान पार्सियाच्या राया सिरुसाक ताणें आपल्या सगळ्या राज्यांत तोंडी आनी बरपी ही आज्ञा परगट करूंक प्रेरीत केलो. पर्सियाचो राय सिरूस अशें सांगता: सर्वेस्परान सर्गाच्या देवान संवसाराची सर्व राजा म्हजे आदीन दिल्यान आनी हांवें जेरुसलेमांत ताच्या मानाक एक मंदिर बांदूंक जाय म्हूण ताणें म्हाका आदेश दिला. देखून तुमचे मदें ताच्या लोकां मदलो कोणी आसा जाल्यार तो जेरुसलेमाक फाटीं वचूं आनी देव ताचे सोबें आसूं. वांचून उरिल्ल्या हर एकल्याक खंयच्याय जाग्यार तो वस्ती करून आसूं त्या जाग्याच्या लोकान जेरुसलेमांतल्या देवाच्या मंदिरा पासत रुपें, भांगार, सामान, गोरवां आनी कशे मनशाच्यो काणिको दिवंक जाय. तेन्ना जुदाच्या आनी बेजमीच्या कुटुंबाच्या मुखेल्यांनी, याजकांनी आनी लेवितांनी म्हणजे देवान प्रेरीत केल्ल्या सक्तांनी जेरुसलेमान सर्वेस्पराचें मंदिर बांदूंक तयाराय केली. तांच्या सर्व शेजाऱ्यांनी तांकां रुपें, भांगार, सामान, जानवरां आनी मोलादीक काणिको दिल्यो. त्या शिवाय कुशे मनाची दानांय दिलीं. देवाचें उतर हें: देवाचे उडकार. सर्वेस्परान आमचे खातीर विचित्रां केल्यांत. सर्वेस्परान आमचे खातीर विचित्रां केल्यात. गुलामपणांत आसलेल्या आमकां सर्वेस्परान परत्यान सियोनांत हाडलीं तेन्ना आमकां तें सोपन कशें दिसलें. तेन्ना आमच्या तोंडार केलतालो हांसो आनी आमच्या वंटांनी वळटलीं गितां. सर्वेस्परान आमचे खातीर विचित्रां केल्यात. अनभवार्थी लेगून म्हणूंक लागले: कसलीं अजापां सर्वेस्परान तांचे खातीर केली नात. वय, सर्वेस्परान आमचे खातीर विचित्रां केल्यांत. देखून आमी संतोश भरीत जाल्या. सर्वेस्परान आमचे खातीर विचित्रां केल्यात. जशें नेगेबांत उदकाचें थोंड नव्यान वळतात तशें आमच्या गुलामाक परत्यान फाटीं हाड सर्वेस्परा. रडण्या रुदनांनी ओमतात तीं, गायन गितांनी लुवतात तीं. सर्वेस्परान आमचे खातीर विचित्रां केल्यात. वेतां वेतां दुखां गळोवन तीं चल्लीं, हातांत घेवन ओमचें बी. फाटीं येतां गितां गावन आयलीं, माथ्यार दवरून लुवणेच्यो पेंडयो. सर्वेस्परान आमचे खातीर विचित्रां केल्यात. तुमचो उजवाड दिवटे बरी मनशां मुखार परजळून दी. ते तुमच्यो बऱ्यो कन्यो पळोवन दीत आनी सर्गीच्या तुमच्या बापाक महिमा दिवन दीत. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सोम्या. जेजून लोकां जम्या लागीं म्हळें: कोणीय मनीस दिवो पेटोवन तो तोपल्या पंदा दांपिना वा कटल्या पंदा लिपयना. बगार घरा भितर सरतेल्यांक उजवाड दिसाशें दिवटणेर तो दवरता. दांपोवन आसलेलें कसलेंच उगडापें जायनासतना उरचें ना आनी लिपोवन आसलेलें कसलेंच कळनासतना वा उजवाडाक येनासतना रावचें ना. देखून तुमी कशें आयकतात ते विशीं सत्राय घेया. कित्याक जाचे लागीं आसा ताका आनिकीय मेळटलें आनी जाचे लागीं ना ताणें आसा म्हूण चिंतलां तेंय
ताचे लागचें काडून व्हरतले. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आतां आमी आयकलें वांचलांत तुमी कशें आयकतात ताचेर सत्राय घेया, ते विशीं सत्राय घेया. कित्याक जाचे लागीं आसा ताका आनिकी मेळटलें आनी जाचे लागीं ना ताणें आसा म्हूण चिंतलां तेंय ताचे लागचें काडून व्हरतलें. हें उतर समजूंक तितलें सुलभ ना. हें उतर समजचें जाल्यार हाचे पयलें वांचलांत कितें वळी आसात त्यो आमी वाचूंक जाय आनी तो वळो आयचें वचप इल्लेशें समजतलें. आयचे वांचलाच्या पयलें कितें जेजून सांगलां. लोकांच्या वांचलांत आमी वाचता पोंपियाची वपार अध्याय 8. त्या अध्यायांत जेजू पोंपियाची वपार सांगता, ताचो अर्थ सांगता आनी ताच्या उपरांत येता आयचें वाचप. पोंपियाची वपार तुमकां कळीत आसा. 4 सुवात्यांनी ओंपून वता आसतना तें बी पडलें. जावं पुरो पयलें मेरेर सुकण्यांनी तें केलें वा मस्तून गेलें. दुसऱ्यान खडपी सुवातेर तें पडलें आनी तें कोरपोवन गेलें. तिसऱ्या सुवातेर कांट्या जडकुटा मदें पडलें आनी तें आडसोर मेलें आनी निमाणें बऱ्या सुवातेर पडलें आनी 100 वाट्यांनी फळ जोडलें. आनी जेजू सांगता बी म्हळ्यार देवाचें उतर. बी म्हळ्यार देवाचें उतर. आनी हें उतर कशें आयकचें म्हणून आयच्या वांचलांत जेजू सांगता. देवाचें उतर कशें आयकूंक जाय, कशें आयकूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार कशें आमी देवाचें उतर आयकता ताचेर होंदून आमच्या जिवितांत देवाच्या उतराचो फळ मेळटा. आमी एक सांगणी आयकल्या, वेंको पणंबूर गेल्ले बरी म्हणून. ताची काणी कळीत आसतली तुमकां. ताची आवय बापूय भितरल्या कुडांत कितेंगी उलोवन आसली पणंबुरा विशयांत आनी ताणें उलयलें आयकलें वेंकोक धाडया म्हणून. तितलें आयकून वेंको गेलो खंय. कित्याक वेता, काल्याक वेता, कितें थंय काम आसा हें कांय कळीत नासतना तो फकत वेंको आनी पणंबूर म्हणून आयकल्लें तो थंय जावन गेलो म्हणटात. अशें देवाचें उतर कशें आनी कितल्या मापान आमी आयकता ताचेर होंदून आमच्या जिवितांत देवाच्या उतराचो फळ आमकां मेळटा. तर जर देवाचें उतर चीत दिनासतना आयकलें, भक्तीपण नासतना आयकलें, तें मेरेर पडिल्ल्या बियां बरें आनी तें उतर चड काळ आमच्या जिवितांत उरना. तें उतर मस्तून वेता. वा चिंतया आमी देवाचें उतर आयकलें, आमकां समजलें, तरी पूण आमी कश्ट येतना त्या उतराचेर भरोसो दवरूंक आमकां जालें ना तर तें देवाचें उतरय आमच्या जिवितांत निर्फळ जातलें. तशेंच देवाचें उतर काळजांत आनी जिणयेंत आमी पाळतना जावं पुरो जायत्यो आडखळी आमी फूड करूंक पडटात. संवसाराचे वंदोवणे जावं पुरो, आमची आळसाय जावं पुरो, वा आमचें तें आसचें खोटेपण वा हेर खंयच्योय संगती आमकां त्यो सोडूंक नाका, अशें देवाचें उतर जोडूंक नाका. अशें जाल्ल्या वेळारी हें देवाचें उतर आमच्या जिविताक फायद्याक पडना. तर आमी देवाचें उतर आयकचें जाल्यार तयाराय गरज आसा. देवाचें उतर आयकचें जाल्यार आमकां तयारायची गरज आसा. कसली तयाराय? पयल्यान देवाचें उतर उक्त्या मनान आयकूंक जाय. देवाचें उतर उक्त्या मनान आयकूंक जाय. उक्त्या मनान म्हळ्यार कितें, कशें तें? जायते फावटी आमी देवाचें उतर वाचता, खंयचो एक अर्थ सोदूंक, आमच्या जिवितांत कसो एक अर्थ सोदूंक, आनी थोडे फावटी आमची जाणवाय आसा, आमची संवसारांत शिकप आसा, आमची जाणवाय आसा, ती जाणवाय घेवन आमी देवाचें उतर समजूंक, तें इंटरप्रेट करूंक आमी प्रयत्न करता, ताका अर्थ दिवंक प्रयत्न करता. तशें केल्ल्या वेळार तें देवाचें उतर आमकां खंयच्याय फायद्याक पडना. देवाचें उतर उक्त्या मनान म्हळ्यार म्हाका कांयच कळीत ना, हें देवाचें उतर तो म्हाका कितें सांगूंक आशेता तें सांगून दी म्हणल्यार उक्त्या मनान आमी आयकूंक तयार आसूंक जाल्यार हें देवाचें उतर आमच्या लागीं उलयतलें.
दुसऱ्यान प्रामाणीक काळजान आमचें तें कितें उणेंपण आसा तें भरती करूंक देवाच्या उतरान साध्य आसा म्हणल्या भरवशान देवाचें उतर आमी प्रामाणीक काळजान घेवंक जाय. आनी तिसऱ्यान खालतेपणान जेजून म्हळां सर्गीचे गोटो जाणट्यांक न्ही बगर नेणट्यांक उगडाप केल्ल्याक बापा तुका अर्गां दिता. म्हळ्यार देवाचें उतर हंकार्यांक गर्व्यांक खंयच्याय गरजेक पडना वा तांच्या जिवितांत खंयचेंय फळ दिवंक शकना. हें देवाचें उतर कोणाक मेळटा? नेणट्यांक मेळटा. म्हळ्यार खालतेपणान कोण घेवंक तयार आसात तसल्यांक हें देवाचें उतर मेळटा आनी भरपूर फळ तीं जोडूंक शकतात. आनी चवथ्यान देवाचें उतर गौरवान वा देवबिरांत घेवंक जाय. देवाचें उतर गौरवान घेवंक जाय कित्याक आमी उडास दवरूंक जाय. हें आसा देवाचें उतर, खंयच्याय पॉलिटिशियनाचें उतर न्ही वा खंयच्याय एका मनशाचें व्हडल्या मनशाचें उतर न्ही. हें उतर जेजूचें सोम्याचें देवाचें उतर आनी हें उतर आयकतना गौरवान आमी तें घेवंक जाय आनी निमाणें गंभीरपणान घेवंक जाय. सिरियसली, टेक इट सिरियसली. कित्याक आमकां जायते फावटी हें देवाचें उतर चिल्लर सांगत जावंक पुरो, चिल्लर विशय म्हूण दिसूंक पुरो. पूण हेंच जें कितें आज आमी देवाचें उतर वाचता तेंच उतर कितल्याकी प्रवाद्यांक कितल्याकी संत भक्तांक तें जिविताचें उतर जालां. पूण तें उतर आमकां कशें चिल्लर जावचें तें सादीच ना. देखून जें उतर जिविताचें उतर जालां जायत्यांक आनी हें उतर वाचून जें कितें आज वाचता तेंच वाचून तेंच नियाळन तें जियेल्ल्या जायत्या सत्य भक्तांक जिविताचें उतर जालां. तर हें उतर आमकांय चिल्लर जावचें न्ही बगार तें जावंक जाय जिविताचें उतर. अशें हें देवाचें उतर आमी घेवंक तयाराय भोव गरजेचें आनी आमी सदांच करूंक जाय. देवाचो आदार ह्या दिशेन आमी मागया आनी हें उतर आमच्या जिवितांत 100 वांट्यांनी फळ दिवंक शकतलें ह्या बरोवशान देवाच्या उतरान सदांय आमी जिवंक ताचो आदार मागया. Niko gebunami ailiao bapa Obunti tau teo duka Bhakti poda so gurtho bapa Svikar tu kari bapa Udar poni ami kani karpita स्वीकार करून लाभय देणी सर्गिता उदार बोणी आमी काणी करपिता स्वीकार करून लाभय देणी सर्गिता गे बापा काणिको गे बापा काणिको काणिको घेऊन आमी आयल्याव बापा ओपून दिताव त्यो तुका भक्ती पोडाचो गुठो बापा स्वीकार तूं कर ये बापा म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. बलिदान आपल्या मनात आनी महिमेक आमच्या नित्य पवित्र वास सर्वेस्पर मानून घेव. भोव पवित्र बापा तुज्या भाग्यवंत रक्त साक्षांचो उडास काडून ही देणी आमी तुका समर्पितांव. ती तूं दयाळेन मानून घे आनी थीर बाबार्थान तुजें नांव उचारून तुका साक्षी दिवंक ह्या बलिदाना वरवीं आमकांय घटाय दी ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता
सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयशामी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आणि ससनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. अँड्रू किम आनी ताच्या संगाती रक्त साक्षांनी जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपलें रगत व्हारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे बरें तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या आसक्तायेंत क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णयेन परजळटा. देखून सर्गेच्या देवदूतां संगाती आमी पृथ्वीर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती करता. पवित्र 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 दळपरांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संसार बदलाच्या वैभवान उंचरगी तुका जय जय. सर्वेस्पराच्या नांवी येता तुका जय, उंचरगी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस स्मरण सुसूंक आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणी खराराचें हें रगत पातकांच्या बक्षांनी मेळच्या तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत हें वारोवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. Bawarta sogot परगटोया. सुम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता, तुझे पुनर्जीवन पावून आमी परगटता. तुझ्या येण्याक सुम्या जेजू आमी बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवण्याची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें, देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोस धरून वेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां तुजी इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखार पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आमकां बरे देवाची माये सांगाती सांजू सेती सोपती भगेवन धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यां ते सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा, सर्व बंधन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोम्यान शिकयल्ले मागणें सांगाता मेळोन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज कायम, तुजी कृपा संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो रास दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दये करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी
सर्गींचे भाग आनी आमच्या सरवणदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शनात्रेक केल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. एकामेका सोम्याची शांती वांटून घेवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी. सगळ्या संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयलीं आतां आमी सगळीं सुभागी. म्हाका होवना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Jésus dayar, moje dayu gashetar. Swagat tuka karzan moja, atmyak moja digatar. Tukas maka opunditai. Sasnik jivit maka labo kursaci berbilo Agman susu jivan erbun tukas beton dilo तुझे कुशे त्याकेलोय बापा कुशे काजालोय. तुझे कुशे त्याकेलोय बापा कुशे काजालोय. जेजू मोकार Jésus dayar, moje dayu gashetar. Swagat tuka karzan moja, atmyak moja digatar. Tukas maka opunditai, atmik प्रार्थुया.
सर्व बलिष्ठ आणि बहुमोगाळ देवा कुर्साच्या कुटाची जाणवाय तुझ्या रक्त साक्षां उदेशी विचित्र तरान तुवें उडापे केले आहे आणि कुर्सार जेजून भेटयलेले यज्ञाची गटाय ह्या संवसारांत आमकां तुवें दिली आहे. हे गटायेन विश्वासीपणी ताचो पाटलाव करूंक आनी पवित्र सभेंत समेस्त मनशांचे सडवणे खातीर सगळे वरबेन वावरूंक आनी आमचो जीव करचोंक आमकां करपा दी म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे हे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. वचून याद क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. संसळा तुझी दर्या वेळेरी दोणी रुखाचो सोमी देव तुका करूंक आशेता पागी मनशाचो सोमिया वेता सोलून तुझे संगीत आयकोंक आशेता कर्मोचो पाटला सोमिया वेता सोलून तुझे संगीत आयकोंक आशेता कर्मोचो पाटला. मोगाळ पुत्रा सोय हांव आशीर्वाद दिवंका आमच्या दुआ आमच्या दसपासते बाबा पश्चिमताची पवित्र नावी.